आम्ही थंय भाडे करताले रावल्ले रे ते कस्टमर येयल्लो आमच्या कडेन एअरपोर्टार गोवा एअरपोर्टाचेर कस्टमर येयल्लो तो विचारतालो की बाबा गाडी मेळटा काय ना काय म्हटलं मेळटा गाडी आनी ते गाडी कमी जाल्या म्हणून भायर येता हांगा गेस्टां जाल्यार आमी भायल्यान व्हरता भाडे ते आमकां धरता पुलीस मारे कॉलर बी धरता आनी व्हरता इल्लिगली भाडे मारता म्हणान आनी आमकां 2000 फायन घेता आतां विकान 2दा फायन दिल्यार जोडटले कितें आनी दितले कितें तेमकां एअरपोर्टार रावले आतां आमी वयर भाडे करपाक रावना आसले सकयल रावलेले कित्याक म्हाजी बुकींग आसली बुकिंगाक लागून हांव सकयल रावलो तर जीप घेवन येयलो यो म्हणून आपयलो म्हाका बस म्हणपाक लागलो मागीर थिंगा घेवन गेलो मागीर हांवें सांगलें सायबा म्हाजी बुकींग आसा म्हण म्हाजी मोबायल पयलीं काडून दवरला ते 10 मिनटां उपरांत म्हाजी फोन येवपाक लागली गेस्टाची 10 फावटी फोन येयला आनी सायलंट करता आनी मोबायल भितर दवरता ड्रावरान मागीर म्हाका फोन दिवंक ना मागीर गेस्टान म्हाका मेसेज धाडली मागीर दुसऱ्या गाडी लेके घया म्हणून मागीर म्हाका लायसन्साची झेरॉक्स घेतली म्हाजी आतां म्हाका हे धाडलेले घराक कितें कॉपी पळय हांगा कॉपी आतां 8 तारखेक कोर्टार पावूं ना 10,000 रुपया फायन म्हणून बरयल्या हे कितें आमी चोर आमी आनी सपोज आमी हे करिना जाल्यार लायसन नाल्यार आरची बुक कॅन्सल म्हणून धमकी दिता आमकां अशें आमकां दवरून आनी मोबायल काडून घेता मरे आनी ते कस्टमर रावले ते कस्टमर सांगता ताका बाबा हमने बुलाया उसको तो म्हणटा कस्टमर म्हणटा नाही तुम जाओ तुम बात कर तो कित्याक कस्टमर उलोवपा जायना तांकां टावटींग आनी गायडींग हे कायद्या खाली अटॅक करून हांगा हाडटा आनी तांकां 2000 ही फायन घालता हो टावटींग हो शब्द आहा हो आमी अमेंडमेंट करपाक लागून तेंचे कडेन मागला डायरेक्टरा कडेन आनी ताणें सांगलां आमी बेगीन मिटींग घेता आनी अमेंडमेंट करता म्हणून कायद्याक ते हो कायदो आमकां लागना हो जे ब्रिजीचेर भायर लोकांक इल्लिगल हॅरेसमेंट करता तांकां लागता आमी टॅक्सी ड्रायव्हर आमचे कडेन परमीट आहा आमकां स्टँड्स दिल्ले आहा गव्हर्मेंटान ते आमी गाडी चलयतात सगळ्यांक तर आमकां हो कायदो लागना तर आमची एक रिक्वेस्ट आहा की हें करचें म्हणून आनी जी फायन पयली 200 to 500 आहली ती गव्हर्मेंटान 2000 to 5000 वाडयलेली आहा ही सारकी अनएक्सपेक्टेड जाल्ली आहा टॅक्सीवाल्यांची मागणी मान्य करप अधिकाऱ्यांक शक्य ना ते जे मागतात ते कायद्याक चॅलेंज करून वा दुरुस्ती करूनच शक्य आसा म्हूण टुरिझमाच्या अधिकाऱ्यान टॅक्सीवाल्यांक समजयले तुम्ही जर म्हणता की ही चुकीची गजाल असेल जाल्यार हो तुमकां ॲक्ट चॅलेंज करचो पडटा विदाउट दॅट यू कॅनॉट डू एनीथींग म्हणजे आय एज अ ऑफिसर ऑल्सो कॅनॉट डू एनीथींग कारण एक फावटी कायदो काडलो की कायदो लागू जाता सगळ्यांक त्या खातीर तर तुमकां जर दिसता की हो जो टावटींग वर्ड तो तुमकां लागू जायना जाल्यार हाज्या खातीर तुमकां एक आयदर ह्या एक्टान एमेंडमेंट येवचो पडटलो किंवा हो चॅलेंज करचो पडटलो तुम्ही हे गोष्ट मान्य करता की खंयचो मनशाक कसलो हॉटेल सिलेक्ट करप किंवा खंय भोंवप कोणाची गाडी घेवप की ना घेवप हे ताजो स्वताचो डिसिजन तेच्या फाटल्यान आमी वचूं शकना त्या खातीर हो कायदो केला इतलोच प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार.